आयज जाणून घेवया म्होंवा मुसा विशीं. ताका मधमाशी, मधुमक्खी, हनीबी अशीं साबार नांवां आसात. म्होंवा मूस हो कश्टकरी जीव. राणी मूस ही म्होंवा माल्यांतली म्हणल्यार पोळ्यांतली एकलीच मादी. तीच खात्यां घालपाचें काम करता. मानाय मूस चड आसतात. माले बांदप, म्होंव एकठांय करप, अळयांची जतनाय घेवप, राणी मुसाची राखण करप ही तांची कामां. नर मुसाचो राणये कडेन संबंद येता, मागीर ते मरतात. मुयांचे बाबतींतूय कांयशें अशेंच घडटा. राणी मूस 3 ते 5 वर्सां जगता. मानाय मूस 6 सप्तकां ते 6 म्हयने. नर मूस कांय सप्तकांच जगतात. म्होंवा मूस फुलांचे म्होंव आनी परागकण म्हणल्यार पोलन खातात. एके कडल्यान दुसरे कडेन व्हरतात. माले षटकोनी आसता. तातूंत म्होंव सांठयतात. ल्हान मुसांक पोसतात. माल्याचो आकार गणिता प्रमाण तयार केल्लो आसता. एका माल्यात एकूच राणी आसता. ती दिसाक 1500 ते 3000 तांतयां घालता. मानाय मूस तिची सेवा करता. म्होंवा मुसा पासून म्होंव मेळटा तें वखदी हें सगळ्यांक खबरूच आसा. पॉलिनेशनाक लागून पिकां, फळां, भाजयांचें उत्पादन वाडटा. माल्यांतले मेण वापरून मेणवाती, वखदां, सौंदर्य प्रसाधनां करतात. पर्यावरणाची संतुळा राखपाचें काम म्होंवा मूस करता. म्होंवा मुसाक कश्ट, शिस्त, सहकार्याचें प्रतीक मानतात. संस्कृत साहित्यांत मधुकर हें उतर वापरतात, खास करून संगिता खातीर. संत ज्ञानेश्वर आनी तुकाराम हांच्या साहित्यांत म्होंवा मुसाचे उल्लेख आसात. ह्या मुसा कडल्यान कश्टाळूपण, एकजूट आनी शिस्त शिकची. नितळसाण आनी नियोजन शिकचें. पुराय म्होंवा मालें सामुहीक कार्याचेर चलता. माल्याची राखण करपाक मूस जीव दिवपाक पासून फाटीं फुडें पळयनात. म्होंवा मूस घरांनी, झाडांच्या खांद्यार, रानांनी, शेतांनी मेळटात. आतां हे मूस पोसून जोडपाक पासून मेळटा. मनशाक घास मारलो काय म्होंवा मूस रोखडोच मरता. ताका लागून ते सहसा कोणाचेरूच हल्लो करिनात. मात तांच्या माल्याचेर कोणें फातर मारलो वा धोको आसा अशें दिसलें जाल्यार ती घास मारतात. म्होंवा माले घरांत आसल्यार वा घरा लागसार आसल्यार शुभ मानतात. भाग्य फळफळटा अशें मानतात. पूण तातूंत कांय तथ्य ना, कारण हे मूस खंयूय माल्याक करतात. थंडी आशिल्लो अंटार्क्टिका खंड सोडल्यार सगळ्याक म्होंवा मूस आसात. जंय फुलां थंय हे मूस. भारत, आफ्रिके सारके उश्ण देश तांकां चड मानवतात. अमेरिका, युरोपांतूय हे मूस आसात. सादारण संवसारांत 20,000 जातींचे म्होंवा मूस आसात. तातूंतले कांय म्होंव दितात, उरिल्ले परागीकरणाचें काम करतात. सगळे म्होंवा मूस मेले जाल्यार कितें जातलें? परागीकरण जावचें ना. पिकां, फळां, भाजी, दाळी हांकां परागीकरणाची गरज आसता. म्होंवा मूस हें काम सगळ्यांत चड करतात. कांय शास्त्रज्ञांच्या मतान तर संवसारांतलीं 75% पिकां फक्त म्होंवा मुसांचेर अवलंबून आसता. म्होंवा मूस मेले जाल्यार अर्थवेवस्था कोसळटली. शेती, फळां, वखदांचे उद्योग बंद पडटले. म्होंवा मूस मेल्यार मनीस चडांत चड 4 वर्सां जगतलो अशें अल्बर्ट आयन्स्टायन हांणी म्हणिल्लें खंय. पूण हें शक्य ना. मात शेती उत्पादन देंवतलें, अन्न टंचाय जातली, पर्यावरणीय संतुळा इबडटली. मनीस तिगतलो पूण ताका जाय तें खावपाक मेळटलेंच अशें ना. ताका लागून आमी म्होंवा मुसाची राखण करपाक जाय. तर अशें हे म्होंवा मूस. बरें तर भुरग्यांनो, मेळुया फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.